माथेवाप्रमाणे सुवार्ता अध्याय 19 लग्ना बांधा विशांतले शिकवण इतले उलोवन जातास जेजो घालिलेयांतलो भायर सरण गेलो आणि योर्धान न्हंय पलतडे जुदेयाच्या प्रांताक आयलो. हांगा लोकांचे जमे ताचे फाटल्यान वेताले आणि ताणे तांकां बरें केले. तवळ थोडे फारिसेव जेजो सरशी येवन ताका पारखोवच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेतगी? जेजोन तांकां जाप दिली. अरंबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचले अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय? आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडा तीं दोगांय बागार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडीना जावं. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळा साराची एक चीट बरोवन आपले बायलेक सोडयेत म्हण मोइजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक? जेजोन तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली, पूण अरंबाथावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपले बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. लग्न आनी आंवकारपण. ताका शिस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजार जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हणलें, हें उतर सकडी मानून घेशेनात. जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनच अशे आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राज्या पासत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेव. जेजो ल्हान भुरग्यांक आशिर्वाद दिता. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकान तांकां जेजो सरशी हाडले. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायलें. तवळ जेजो तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज्य तसल्यांचेंच सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. ग्रेस्त तरणाटो. तशें म्हणटाना एकलो जेजो सरशी येवन अशे सवाल करी लागलो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत सोडूंक हांवें कितें बरें करीसय? जेजोन ताका जाप दिवन म्हणलें, बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो म्हणलो एकलोच देव. पूण जिवितांत रिगोंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेस पाळ. ताणें विचारलें, खंयचे ते? ताका जेजोन सांगलें, जिवीशी मारी नाका,
प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, खोट साक्ष सांगी नाका. तुझ्या आवय बापायक मान दी आणि तुझो मोग करताय तसो तुझ्या पेल्या सोय मोग कर. तो तरणाटो म्हणालो, हे सर्व उपादेश हांव पाळन आयला, आणखी चडीत कितें हांवें करीसय. जेजून ताका जाप दिली, संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वोस आणि तुझे आसा तें वीक आणि मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वे आसतले. उपरांत ये आणि म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो, कित्याक यथेश्ट आस्त बदीक ताका आसलेले. तवळ जेजू आपल्या शिसालाकी म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगूंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक खरें तरी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगासो ना. इतले आयकून ताचे शिस थटक जाले आणि म्हणाले, तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणे? जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सक्कड सांडून तुजो पाटलाव केला. आमकां तर कितें मेळटलें? ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशा पूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनार बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12 सिंहासनांचेर बसून इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवां पासत घरदार, भावा भयणींक, आवय बापायक, भुरग्यां बाळांक आणि भूंय बाट सांडला, ताका 100 वांट्यांनी पाटी मेळटलें आणि तो सासणीक जिवीत जोडतलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आणि निमाणे आसात ते पयले जातले. आमेन.